म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां ह्यो वस्तू जाणा. पयले सुवातेर देव आसा. हांव आसां, तो आसा, हांव आसां ताणें अशें सांगलें मोइसेसाक. ताणें म्हाका धाडला. आसा, तो सदांच आसा. हो देव आसा पळय, ताचे सोबे आमी आसा. ताचे सोबे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. हो देव आमचे सोबे आसा. उत्पत्तीच्या पुस्तकान ताणें आमकां दाखयलां कशे भाशेन मनशाच्या नाकपुड्यांनी ताणें झुस्कार घातलो आनी मनीस जिवी प्राणी जालो. देव आमचे भितर जियेता सुस्कारांतल्यान. जेजून आमकां कितें सांगलां? म्हजे सोबे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रिगून रावतां. तो आमचे सोबे आसा आनी आमी ताचे सोबे आसा. आतां आमी इतलें तो इतलो लागीं आसून आमी कित्याक म्हणून बेजूड जाता? कित्याक आमी ताचे सोबेन जियेना, आपलेपणान जियेता. आनी आपलेपणान जियोंक लागलीं की ना, मागीर आमकां सगल्यो ताळण्यो येतात. आतां ताळण्यो आयल्यो की ना, आमी त्यो ताळण्यो जावं चिंतना, जावं चित्रां, जावं उलोवप, हें सगळें जेजू सोबेन दवरूंक जाय. आमी कितें कोत्ता? तातूंतच रावता. तातूंत रावलीं की ना, मागीर तें आमकां बरे भाशेन आपल्या वाटेंतल्यान वत्ता. आनी ती वाटेंतल्यान गेलीं की ना, आमी खोल खोल मागीर पातकान बुडोवन पडटा. मागीर आमी नोको कितें जाता पळय तें, आमी मनशां कशीं जियेनान, आमी जानवरांकीन वायश्ट जियेता. पळयात आयज कितें जालां पळय तें दाविदाक. देवान मागलोलो, देवाच्या काळजाचो तो, म्हज्या काळजा सारको ताका हांवें निवडलेलो. आनी आतां आळसाय आयली, भायर वयचे आसतना घरांत रावलो. उठल्या उपरांत ताका ही सुंदर वस्तूरी दिश्टी पडली. ताका तिची आस जाली. आनी पळय कशे भाशेन पातोक स्टार्ट जाता पळय तें, आळसाय स्टार्ट जाता. मागीर हें पळयता तें मागीर आमी देवा सरशी व्हरना, तो तातूंतच आसा. पळयात कितें कोत्ता पळय तो. ही कोण? सगळे चवकशी कोत्ता. हाची धूव, ताची बायल, बरें. मागीर तिका घेता तो. मागीर हें पातोक जालें की ना, तें मागीर धांपून दवरपाक ताका हाड. ताका हाडून मागीर ताका सांगता वच घरा म्हणून. तो वचना. कित्याक? लढाय कोत्ताना तसलें कांय करपाक ना, फकत लढायन. आनी तो विस्वासी रावता दाविदाक, राजाक. पूण दावीद पळय कितें कोत्ता पळय तो. ताका पत्तून हाडटा, बरो पियेता, आनी वो पत्तून घरा वचना. कित्याक? हें भुरगें जालां तें ताचें म्हणून. कित्याक तिणें ताका सांगलेलें हांव प्रसूत जाल्या म्हणून. मागीर ताका कितें कोत्ता? फुडें धाडटा आनी ताका फाटीं या म्हणटा, हाका मारून उडयात. आनी अशें जाता. आनी आयज देव ताका नातान धाडटा. म्हणटा ग्रेस मनीस आसलो, खूब शेळयो आसलेल्यो. ताचो पावण आयलो तेन्ना हाची एकूच शेळी आसलेली, ती घेता आनी तिका मारून उडयता आपल्या पावण्यांक दिवपाक. दावीद एकदम रागा बरीच जाता. आनी कितें कसली खास दिवंक जाय पळय ती तो सांगता. मागीर देव ताका म्हणटा, हीच खास तुका दिवंक जाय, कित्याक तुवें हें केलाय. तेन्ना कितें जाता? ताणेन आपलें पातोक कबूल करूंक नासलेलें, पूण देवान दाखयल्या उपरांत पातोक आपूण कबूल करता. हो पयलो मुद्दो. आमची चिंतना कितें आसा, आमची भावना कसली आसा, हांव सदांच तुमकां सांगता, ती जेजूक दियात. कितें पळय ती, ताका हाजीर जायात. स्टार्ट जाली की ना, रोखडीच येता त्या मेरेनूच. ताका लागून ही प्रॅक्टीस तर आमचे सगळे सदांच आसत जाल्यार रोखडीच आमी तातूंतली भायर सरतल्यार देव आमकां निवाडटलो. पूण पातोक एकदम कडक,
कशे भाशेन येता तें मागीर आमकां कळोंक लागता. ताका दिवंक फावना. मागीर हे भाशेन आतां दाविदाक सांगल्या उपरांत तो कबूल करता आनी रुदोन करता. म्हणटा हें पातक कोणाचेर केलां? देवाचेर केलां. कित्याक आमकां देवान सांगलां जें आमी ह्या धाकटुल्याक पुरान कोत्ता तें तुमी म्हाकाच केलें जाता. म्हणटच ताका समजता तें हांवें देवाक हें केलेलें आसा. तो एकदम खोंती बरी जावन रुदोन कोत्ता आनी मागीर तो जेयना खायना. कित्याक ताका इतली दूख लागता. आमकां पातक केलें म्हणटच दूख लागता. आमी बेश्टे वचून सांगता आमच्या पातकान जालें काबार. पूण देव आमकां बक्षिता. पूण आमचें बोगसणें आमकां मेळोंक ना. कित्याक तीच पातकां आजून सांगतात. कित्याक आमी दाविदा भाशेन प्राचीत करूंक ना त्या पातकां पासत आनी निर्णय घेवंक ना त्या पातकान आमी पोत्तून पडोना जावच्याक. हांव कितें तुमकां सांगता, सदांच जेजूच्या एकवटान रावात, रातची आनी सकाळची. मागीर आमकां घोटाय मेळटा. तीच उतरां त्योच कन्यो सदांच आमचे बरोबर आहात. आमी कोणाकूय पळयत जाल्यार ही तांची चालूच आहा. आमी जाणा तुमची चाल कितें पळय ती एकामेकाची. ते भाशेन जावंक फावना. कित्याक आमी देवाची भुरगीं. देव आमचे सवेन जियेता आनी देवा सारकी आमी जियोंक जाय. हे कित्याक जायना? मागीर लोक म्हणटा बिसाक वतात त्योर्स कोत्तात पूण जिवीत बदलोंक ना. हें अशें करूंक फावना आमी. हें तर कोत्ता जाल्यार आमची आजून सोडवण सारकी ठामपणी आमी अणभवंक ना. बेश्टी वयल्या वयर. मागीर देंवचार म्हणटा बरें तुमी वयल्या वयर करात, बाकीचें सगळें म्हजे बरोबर करात तुमी आनी उगीचे उगी आमी करीत आसा. पूण देव आमकां तें दाखयता. ताका लागून आमी बेजूट जावंक फावना. तो आमचे भितर जियेता. खंयसर आहा तुमचो भावार्थ? तो विचारता तांकां. ल्हारां येतात, मोडां येतात, आव्हानां येतात तेन्ना आमी ताचेर विस्वास धरून आमी आमचें जिवीत सारूंक जाय. दुसऱ्या वाचपान आमकां ताणें दाखयलां. त्या प्रमाणे आमचे खर्चाक आमी ताची दया मागया आनी दया काकळूत आनी पोत्तून सुटका सोडवण. सगळीं जाणां आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया. पळयात, तो आमकां केन्ना सोडिना. आमी पातकां केली म्हणून तो आमचे भितर रावना न्हय. तो सदांच आमी ताचे कुडीचे सांदे आनी हें पातक केलें की ना आमी ताका बोश्टायता. ताका आमी मारहाण कोत्ता. ताचें जिवीत आमी ह्या आमच्या पातकान ओडून घेता. जेजू आमची मनां तूं उजवाडाय. आनी जशे भाशेन दाविदान आपलें पातक कबूल केलें तेच भाशेन सदां सगलो गोत कसलीय चिंतना बरी वायट पोजडी येवं ती तुजें सवें धरून तातूंतली सुटका आमकां मेळूंक तूं आमकां मदत कोत्ताय. तूं आमकां घोटाय दिताय. तूं देव. ही कितें किरकोळ वस्तू? आमी किरकोळ मनशां. तुजे लागीं जायना म्हूण कांयच ना. पूण आमी तुका पयलो वयलो स्थान दिवंक ना. हें दिवन आमचें जिवीत तूं चलय सायबा. आनी हाका लागून आतां आमी आमची सगळीं पातकां तुका ओपून दिता आनी तूं आमकां तुज्या निर्मळपणान पवित्रपणान आतां भाग दितलोय. कित्याक तुवें आमचे पासत तुजें रगत वारयलें आसाय. आमचे पासत तूं घायल जाल्लो आसाय. आमचे पासत तूं पुनर्जीवन जावन आमकां नवें जिवीत दिलेलें आसाय.